नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर मंथन मतदारसंघाचे ह्या कार्यावळीन हांव सारिका शिरोडकर तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. सध्या आमी आसा शिरोडा मतदारसंघान आनी हांगासरले सध्याचे आमदार आसा सुभाष शिरोडकर, जे बाय इलेक्शनान BJP टिकेटीचेर निवडून आयिल्ले आनी आतां परत एक फावटी BJP टिकेटीचेरूच ते निवडणूक लडपाचे आसात. तांचे कॉम्पिटिटर्स आसा ते काँग्रेस, आम आदमी पार्टी तशेंच हेर खुबशे पक्ष. जाणून घेवया सध्या हांगासरल्या शिरोडेच्या लोकांचे मनान कितें विचार चल्ला. तांकां बदल जाय की तांकां तोच आमदार जाय, किंवा हांगासर कितले डेव्हलपमेंट जाला ते हांगासरल्या लोकां कडल्यान घेवया. हांगासरले लोक तांचेर कितले खूश आसा ते जाणून घेवया. 40 वर्सां हांगा रावता म्हळ्यार तुका कितें दिसता की ह्या वाठारांत कितले बदल जाला कशे? हें सांगपा म्हणल्यार कितें आहा, कांयच तर सारकें ना. पूण लोकां सगळे अन्नाधुन्नी जालें हांगा सगळीं. भुरगे कामाक कोण ना हांगा ना. मागणी आशिल्ली म्हणल्यार हांगा लोक सगळे आपले आपले अशे कशें पडटा तशें मागण्यो करता. पूण तें आतां लोकांलें कितें, आमी लोकूय सारको ना आनी मंत्रीय सारके ना. तुमकां दिसता की आतां कोण तरी नवीन येवचो कसो की तोच आमदार परत एक फावटी जाय? आतां आमकां कोणीय येयलो सारको, कित्याक इतलीं वर्सां आमी हें अशेंच पळयलां. तो यो हो यो, कोणी येयला सारको आमकां. कित्याक आमचें काय काम, आमगे काय पयलीं काम जावना आनी हेजे फुडें काम जातलें म्हणून आमकां आशें ना. पण मत मारतली की ना? मत हें आतां मारचेंच पडना. जल्मा येवन कितें पूण आसा तें आपलें मत कोणाकूय दिवचें. म्हाका दिसना कितलें बरें असो डेव्हलपमेंट जाला. बरें, बायलांचे वेगवेगळ्यो स्किमी आसा त्यो तुमचे पर्यंत पावतात? आजू पर्यंत पावना तश्यो कांय स्किमी. आतां हेजे फुडें पावतले जाल्यारय खबर ना. बायलां खातीर कितें स्किमी आसच्यो कशें दिसता? आनी गृह आधार जो आसा हो तुमकां सारको रेग्युलर मेळटा? हय, तो मेळटालो, पूण मदीं आतां हें लॉकडावना लागून मदीं हें जाल्लो. आतां परत फाटीं तेणी 2 म्हयने घातलेले, आतां परत हें करून दवरलां. हांगा तशें जॉब बी काम बी तशें कांय ना. कितें महिला मंडळां सुद्दां कितें करून आमी कितें कितें करतलीं, काय पॅकींग जावं कितें जावं तसलें कांयच हांगा शिरोडा हितून कांय ना. आतां जो आमदार आसा तांच्यांनी तुमकां खुबशीं आश्वासनां दिल्या आसतलीं. तातूंतली कितली पुराय केल्या कशी तुमकां दिसता? आतां हेजे पयलीं आमी काय केन्ना तेजे फुडें वचोंकूय ना आनी हेंय करूं ना. पूण हेजे फुडें आमकां करतलो असो कितें आमकां दिसता, आयलो बी जाल्यार अशें. तुका दिसता की बदल जाय कसो तुमकां आतां? हय, दिसता बदल जायसो. उदरगत कांयच जावना. जावपा जाय जाय तें पूण दिता कोण करून. आमी पावटी मारली कितें मतां दिली तांकां, तांच्या फाटल्यान नाचले आमी, पूण आमगेल्या भुरग्याक कोणाक कामाकय रावलें ना आनी आमगेलें कसलेंय काम केलेंय ना. जावन म्हादेवा हाडलो आमी तेका ओडून. म्हादेवान कितें केलें तेंच केलें. माय म्हागे बरी ना जाल्यार म्हादेवाची बायल बीन हॉस्पिटलां आहा खंय बांबोळे हॉस्पिटलां आसा. तेजे फुड्यान गेल्यार आपूण बायले सांगता, चेडवां सांगता म्हण, पूण खंय कोण दात पिल्यात कोण घेयना. जाल्यार हेंचो उपकार आमकां कित्याक जायो? ते आमी अशें जालें तशें मेल्ले बरें न्हू. आमी आतां सोंपत येयले. आमी पयलीं शिव म्हणून बरो नाचले आनी शिव हाडलोय आमी. आनी आजून पासून शिवां कोणी उबे रावला आमी मत आमगे तेकाच. आजून पासून मरचे टायमार पासून मेल्ले कडेन पासून आमकां शिव. तुमच्यो खुबश्यो अपेक्षा आसा सरकारा कडल्यान, पण त्यो खंय तरी पुराय जायना कशें तुमकां दिसता. पण जेन्ना मत आतां घालपाक वतले तेन्ना आतां कितें विचार करतले आनी मत घालतले? विचार म्हणजे म्हागेर आतां हांव शिवां कोण रावलो तेकाच मारतलो हांव, आनी म्हागे कोणाल ना. पण तुमकां दिसता की फाटल्या आमदारान खंय तरी तांकां यश मेळोंक ना हांगा डेव्हलपमेंट करपाक, कशें खंय तरी तो कमी पडलो कसो तुमकां दिसता? आमकां कांयच दिवना न्हू तेणी. कमी पडलो म्हणून हेणें पयलींचेच रस्तो मात केल्लो येथंयसान हांगा शुभाशान, आनी कांय ना. पण आतां तुमकां बदल जाय. हय, तुमकां आमदार आतां हो बदललेलो जाय. आमदार बदललेलो जायो. बरें, तुमकां कितें दिसता की तुमच्या ह्या एरियेन कितली डेव्हलपमेंट जाला कशें आतां पर्यंत? काय ना, सगळें झिरो. 25 वर्सां कांयच ना. कितें जावपाक जाय आशिल्लें? जावपा आशिल्लें खूब, कांयच जालें ना. आनी ते सांगलें कांय जायकच ना. हांगा फक्त आश्वासनां. आमचो आसा मेले म्हणटा तसो फालतू मनीस एक नंबर. उपेग कांय ना, कांयच ना. फालतू कांय ना. एक साद्या हावजीस प्लॅनिंगेचें तेजें काम जायना. हावजीस हांवें फायल घेतलेली 2 वर्सां जालीं. अजून हावजीस एक फायल दिली आनी अजून ताका पास करपून दिवपाक ताकत ना. हांव मनीस कितें काम करता. बरें, पण तुमकां कितें दिसता की आतां परत तो निवडून येतलो कसो? लोकांचो पाठिंबा आसा ताका? अशें म्हणून लोक पयशांचेर नासता ग, आनी कांय ना.
पैशा खातीरच नासता, पैशांचेर हें सगळें नाटक. पण तुमकां दिसता तुमकां स्वता कितें दिसता बदल जावचो कसो? बदल जावपा जाय, चेंज जावपा जाय. खंयची मनीस नाका हांवें सगळें पायट न्हू, पण बरें जाता तें जाय. तुमकां दिसता की तुमकां बरो हांगासर डेव्हलपमेंट करूं शकता कशें आतां? पायटेचें म्हणून खंयचें येत ना, सगळें आसोसान सगळें झिरोच लास्ट. ते स्टेजीर पावल म्हणून तेच मनीस लास्ट ते. पण तुम्ही मत घालपाक वतले तेन्ना कोणाक घालपाची विचार करता? आमचे विचार आसा मागीर पळोवया, अजून तरी कांय जावना. कसो आमदार जाय तुमकां आतां फुडें? आमकां बसो असो डडेडीन मनीस जाय, जपकन जाता जायना जायना काम म्हणपा असो म्हादेव असलो मनीस. ज्या मनशान 5 वर्सां कितलींशीं लोकांक जॉब दिले, कितलींशीं लोकांची कामां केलीं, भरपूर कामां केलीं. शिरोडा मतदारसंघाची सध्या आमी भोंवडी करतात, जाणून घेतात हांगासरल्या लोकांचे विचार, त्यांचे मनात सध्या कितें चल्ला, डेव्हलपमेंट कितें जाला आनी तांकां बदल जाय काय नाका हें जाणून घेतात आमी. तुमच्या वाठारांत कितें सुदारणा जाल्या? जालें ना तेजें टॉयलेट बांदलें आनी कितें केलें. म्हणजे आतांचे आमदार निवडून आयिल्ले तांच्यांनी हांगासर कितें तरी तुमच्या खातीर केल्लें आसा? सद्या तरी हें केल्लें ना. तुमकां कितें दिसता की हांगासर आनी कितले सुदारणा जावपाक जाय तुमच्या वाठारांत? हय जावपा जाय आमकां हांगा रस्तो बीन ना पळय आमकां कितें हाडटलें जाल्यार अशें माथ्यार बी धरून हाडचें पडटा फुटलें व्हडलें. बरें, तुमकां दिसता की आतां परत तुमकां बदल जाय की तोच आमदार परत जाय? कितें तरी नया जावपा जाय न्हू, बदल जावपा जाय. हांगा फाटल्या 5 दिसांक डेव्हलपमेंटाचे अशे रोड सारके जावना. आमचे मेन म्हटल्यार रोडाक सामके खडके पडलेले आसा आनी मेन म्हटल्यार हायवे आसा न्हू, मडगांव वयता तो हांगा फोंडा, थंय सगळ्याक ब्लॉक जाता. तो म्हाका दिसता असो हायवे वयरसून साईबाबाच्या देवळा कडल्यान तरी काडूंक जाय, कित्याक सबंद स्कुलाक कॉलेजीक सगळ्या कामाक वयतले सगळेच ब्लॉक उरता. आनी मेन म्हटल्यार एअरपोर्टार बीन लोक वयतलो न्हू, तांकांय बीन प्रॉब्लम जाता, तांकांय हें चुकता. डेव्हलपमेंट म्हणजे थोडें थोडेंशें मातशें जाला, पूण म्हाका दिसता हांगा आमच्या तरी वाड्यार तितलें जावना, कित्याक भुरगे आतां हांगा मातशें गरीब परिस्थिती हांगा, आनी त्या भुरग्यांक एक लायब्ररी जावं अशें शिकपाक जावं भायलांक लागून अशी कसली क्लासीस जावं कितें तरी. आतां हे मेन म्हटल्यार न्हू हांगा लोक हेज्या वेळारूच मथ्या वेळारूच कितें पयशे बियशे दिता, ते पयशे खर्च करच्या पेक्षा जावं आतां पळय कडेन दांडे दिता तितलेच, एकदां दिता म्हणून कळ्यार लोक घेयनासतना हाडटा आमी चवथ, मागीर ना ते मागीर कांय आसना. पूण आमी ही चवथ जावं दिवाळी करपाची लोकांक खंयच्या तरी गरीब परिस्थितीन करताच न्हू, पण त्या वेळार ते दिता तुमी ते न दिता एक कितें बायलांक लागून जावं अशें आसा तेच पयसो खर्च करून वर्सा बरोबर कितें करचें काम आमकां दिवचें बायलांक लागून जावं कोण अशी परिस्थिती आहा ते वर्साक एक 2,000 गांव 3,000 गांव ते लोकांक म्हयन्याच्या म्हयन्यांक तरी घावतले न्हू. एकदांच पण बायलां खातीर हांगासर स्कीम ज्यो आसा त्यो तुमच्या पर्यंत पावतात? आमच्या बरोबर अजून तरी पावूना. हांगा लायब्ररी एक जागो घेवचो, तुमी आतां खर्च करतात न्हू, एक लोकांक दिता पयशे पळय ते हांगाच करा, ते आमकांच घावतले न्हू. ते अशे चोरयां दिवनाका जावं अशें कोण अशें आसा कार्यकर्त्यांक ते पावना. एक 400 रुपया लोक वयता भोंवपाक, कोणा बरोबर वयता ते हांव नको, सदां दिसाड्यांक कशी गेल्ली आसता. मेन म्हटल्यार ते कितें म्हणून कांय म्हाका खबर ना, कोण सिलेक्ट जातलो आनी कोण येतलो तो खबर ना, पण ते पयशे हांगाच आमचे अशें डेव्हलपमेंट करपाचें आनी लोकांक लागून पावोवपाचें. बसी येयना, एक सकाळची येता ती सकाळी 7:30 कितें एकूच अशी वयता आनी एक सांजची हांगा वेर्ण्या साकून ती दुर्बाट टेवटेन हांगा फोंडा वयता. बसीची मागणी आसतली. आणि तुमकां कितें दिसता आतांचो आमदार आसा तोच परत येवचो, परत तोच येवचो की बदल जावंक जाय कसो? तें म्हाका दिसता आमदार खंयचो येवं म्हाका तशें कांय ना, पण तेणें डेव्हलपमेंट करून फुडले आशीक तेणें हें करपाक जाय, कल्याण करपाचें, लोकांक लागून धडपाचें. एक मत्थ म्हणजे तेका इम्पॉर्टंट, तेणेन लोकांक लागून धडपाचें. फाल्यां प्रचार करिना जाल्यार उपकारता तशें तेका आमी मेळून एकठांय करपाचें अशें आसूंक जाय. बरें, 16-17 वर्सां तुमी म्हणटा इतलीं वर्सां जालीं तुमकां, 17 वर्सां जालीं तुमकां, तर तुमकां ह्या वर्सांनी कितें हांगासर बदल जाला कसो दिसता? येवचू बसो जाय आशिल्लो आमकां आनी कांयच ना हिंगा, कितें तूं घेवपा म्हणजे कांयच ना, कितें एक घेतले अशें म्हणल्यार म्हणजे असं कांयच डेव्हलपमेंट जावंक ना म्हणटा? कांयच ना. म्हणजे तुमकां दिसता की हांगासरलो जो आमदार आसा ताणें चडशें डेव्हलपमेंट हांगा करूंक ना कशें? कोणाक खबर आतां, आमी वोट घातले पूण कांय ना. बरें, आतां तुमकां कितें दिसता की आतां कोण येवचो कसो, खंयची सरकार येवची कशी? बरीशी येवची कोणी तरी, कितें डेव्हलप कर सारकें कोणी तरी येवूं जाय. बरें, म्हाका सांगा की तुमच्या वाठारांत तुमकां कितें दिसता कितलें डेव्हलपमेंट जाला कशें? चडशें जावना, कमी प्रमाणान आसा.
प्रॉब्लम म्हटल्यार भुरग्यां खातीर खेळपाक बी तशें जागो ना, गार्डन बिर्डन तशें ना. समज कोण बरो ना जाल्यार सोय अशी ना, डॉक्टर अशें बी म्हणून कोण ना, अशी कांयच ना सोय अशी म्हणून. म्हणजे मागणी करून सुद्धा तुमची मागणी पुराय जावंक ना अशें म्हणटा तूं. जावना, जो थोडी जाता थोडी जावना. पण तुमकां दिसता की जी तेंच्यांनी आश्वासनां दिल्ली फाटल्या वेंचणुकांत तेंच्यांनी कितली पुराय केल्या कशी दिसता, कितली पर्संट तरी? तशी कांय करूं ना अजून. पण तुमकां दिसता की हांगासर आतां बदल जावचो कसो, नवीन कोण येवचो की तोच येवचो परत? नवीन येवचो म्हटल्यार येवकूच जाय, पूण लोक आतां सद्या म्हणटा मागीर BJPचे हें आहा म्हणून लोक मागीर तशें परत हें करता न्हू. वयर सरकार म्हणटा BJPचो आहा म्हणटा, आमची मागीर कामां जावची ना म्हणटा आनी मागीर BJPकूच मारता न्हू मतां. सरकारा कडेन सध्या तुमची कितें मागणी आसा? तुमी हांगासर वेवसाय तुमचो नुस्त्याचो करता हांगासर, सो तुमची मुख्य समस्या हांगा कितें आसा आनी सरकारा कडेन कितें अपेक्षा आसा? कितें म्हणून सांगू आमी, तुमी कितें दिवपा तें दियात आनी आमगे भुरग्यांक खंय काम दियात. काम दिलें जाल्यार आमी बसता न्हू घरा, आमकां आनी आतां आमगे हें करपाचें हें ना. भुरगीं बाळा आमगे काम दिल्यार पुरो, एकूच चेडो. आणि हांगासरलो जो आमदार आसा तांच्यांनी कितें तरी हांगासर डेव्हलपमेंट केला कशी तुमकां दिसता? आम केलें म्हणून आनी कितें सांगू, तेका खबर आसा कितें केलां ना तें. आमी मत म्हणटलीं मत घालूंक वतली मगे. मत कोणाक जाल्यार दिवंकूच जाय न्हू तें. हय, आतां कोणाक पळोवन घालतली मत? आमचें कोण काम करता तेका दिवपाचें. हय, आतां जातसर आमी हें करतालीं काम. हें आमकां बरे भशेन दिल्यार पुरो आमकां, इतलें आनी कितें. तांकां खबर आसा कोण निवडून येता तांकां कितें करपा जाय, तेंची सुखसय कशी दिवपा जाय हें तांकां खबर आसा. पूण येतकीर कोण आसना हांगा, तेंगे काम जालें म्हणटकीर मोकळे आसले. पण आतां कितें दिसता तुमकां, खंय तरी बदल जावपाक जाय की तोच आमदार जाय परत? बदल जावपा जाय, एक टायम खरें म्हण बदल जावंकूच जाय. कित्याक कोणी तरी दुसऱ्यान तरी बरें करून दाखोवंक जाय, सदां तोच एकूच आसूंक जायना. तुमकां कितें दिसता की सद्या शिरोड्या मतदारसंघान कितलो डेव्हलपमेंट जाला कसो? आमचो हांगसर कांय जावना, मोटया वाड्यार कांय जावना. आतां थंय कसो जाला कितें जाला तें आमकां कांय खबर ना. आमकां हांगसर कांयच करूं ना. कांयच म्हणल्यार एक आमची देवळाक एक साको बांदला म्हादेव नायकान, आनी दुसरी म्हणल्यार सुभाष शिरोडकारान आतां एक रूम बांदपा लागून तयारी केल्या, आजून बांदतात. तो आतां कशें कितें आनी आमची गांवां वाड्यार म्हणजे आमची घरान आमकां कांय करूं ना. आमचें तसलें कांय दिवना आमकां. तुमकां कितें अपेक्षा आशिल्ल्यो, कितें करूंक जाय आशिल्लें हांगा? आमचें अशें आशिल्लें की आमकां नळ बीळ सारको, उदक बिदक सारकें मेळचें, लायट बीट सारकी. लायटचे एक दीस आसल्यार 4 दीस ना अशें. आनी आमकां आमची भुरगीं दोगूय बेकार आसा, 2 जाण चले म्हाजे दोगूय बेकार. बेकार म्हळ्यार बेश्टी कामां वयतात प्रायवेट. आमकां त्या कितली पावटीच आमी म्हादेवा फुड्यान मारल्यो, सुभाषा फुड्यान गेलीं, आमकां कोणी कांय करूं ना आनी कोणी आमकां कांय सांगूंकूय ना. पण प्रचाराक येतात तेन्ना आश्वासनां भरपूर मेळटा आसतली. भरपूर ती हांव अशी करतलो तशें करतलो आतां येतली सांगपाक. आतां तेन्ना आमी आयकोपाची, आमी ओगी रावन आयकोपाची, तेंकां सांगपाचें, तेणी सांगपाचें आनी आमी आयकोपाचें, आनी कांय ना. तुमकां दिसता की आतां खंय तरी कितें बदल जावचो कसो? बदलचो असो दिसता, पूण कशें कितें जातलें तें आमकां कांय कळना अजून. पळोवपाचें कशें कितें जाता तें. डेव्हलपमेंट जाला, फक्त प्रॉब्लम म्हणटा तो नोकरेचो आनी कांय न्हू. डेव्हलपमेंट जाला मोस्टली 70% केलें तेंच्यांनी, ना अशें न्हू. कोणीय जावं तो मागीर पास MLA जावं प्रेसिडेंट जावं म्हूण केलें, ना अशें न्हू. एकंदरीत तुमी हांगासरल्या जे आमदार आसा तांचेर खूश आसा? ओन्ली मॅटर हो न्हू नोकरेचो, बाकीचो पर्सनल मनीस इज जंटलमॅन, नो प्रॉब्लम, आनी कांय ना तेजे बद्दल. पण तुमकां दिसता की खंय तरी बदल जावंक जाय कसो? चान्सीस कमी आहा जावपाच्यो. ते पेक्षा शिरोड्या जे गांव आसा न्ही, बाकीच्या डेव्हलपमेंटा प्रमाणे आसा तशेंच आसा, कांय फरक ना. कितें जावपाक जाय, मेन हांगासर कितें समस्या आसा ती जावपाक जाय कशी दिसता? जावपाक खूब जाय आशिल्लें पूण कांयच जालें ना न्ही. जितलीं वर्सां आतां स्वतंत्र जाल्यार जितलीं वर्सां जें राजकीय क्षेत्र चलता ते प्रमाणे शिरोड्या गांव जो डेव्हलपमेंटा येवपाक जाय आशिल्लो ती जाली ना. कळ्ळें? पण आतां जे आमदार आसा तांच्यांनी जी आश्वासनां दिल्ली ती कितले पर्यंत तांच्यांनी पुराय केला कशी तुमकां दिसता? न्ही, तो शिरोडे गांव भोंवलो जाल्यार तुमकां कळटलें ती आमदारांनी केलां काय ना केलां. आमचें आमी सांगचे पेक्षा तुमकां तेंचो अनुभव आसतलो गांवां भोंवले नंतर. आमी सांगून उपयोग काय ना. खंय तरी एक फावटी आनी एक फावटी बदल जावंक जाय कसो दिसता तुमकां?
म्हणजे आतां म्हाका अशें दिसता की आयचे हे राजकीय क्षेत्रांत हे खूब वर्सां जालीं. नवीन आयची पिडीक हें जनरेशन चलोवपाक जाय आनी नवीन कितें तरी बदल जावपाक जाय अशें दिसता. मंथन मतदारसंघाचे ह्या कार्यावळीन सध्या आसा आमी शिरोड्या मतदारसंघात आणि माझ्या बरोबर आसा रेव्होल्युशनरी गोवनचे उमेदवार शैलेश नायक. म्हाका सांगात की तुमच्यो शिरोड्याच्या डेव्हलपमेंटा खातीर 5 मोस्ट प्रायोरिटी कितें आसत? हय, जेन्ना आमचे एम्प्लॉयमेंट म्हटल्यार हांगा जे भुरगीं शिकून सगळे बेकार आसा ते आमचे सगळे कामां लागतले. तशेंच जी आयज शेतां बंद पडल्या ती सगळी आमी न्यू टॅक्नोलॉजीन स्टार्ट करतले. बाकीचे म्हणल्यार आमचे जे लोकल बिझनेस आसा ते आयज आमचे लोकल बिझनेस आमचे कडेन ना ते आमी लोकां मदीं पावयतले. तश्यो हांगा इंडस्ट्री आसा, न्यू इंडस्ट्री आसा त्यो आमी घालतले. आनी पांचवी म्हटल्यार जी आमी स्पोर्ट्सां जे आयज भुरगीं आमचे स्पोर्ट्सां खूब टॅलंटेड आसा ते आयज खेळटा पूण तांकां आयज खंय तरी प्रमोशन ना. पूण आमी जेन्ना जिखोन येतले तेन्ना तांकां आमी बरे क्लबांनी प्रमोट करतले, तेंचें फ्युचर जातलें. फाटले जे आमदार आसा ते खंय कमी पडला कशें तुमकां दिसता? हय, जे आमदार आसा जो तेणें 35 वर्सां हांगा ताका आमी जिखोवन हाडलेलो आसा पूण तेणें आमच्या खातीर शिरोड्या मतदारसंघाच्या लोकां खातीर कांयच केलें ना. आयज जर तेणें कितें बरें केल्लें जाल्यार आयज जे आमी मुवमेंट स्टार्ट केल्या ही क्रांती आयज घडपा नासली. पोगो बील दिल्ली ताका पास कर म्हणून तें वच तेणें एसेंब्ली पास करना आनी डेव्हलपमेंट कांयच ना. आयज घरां बेजीक नेसेसिटी लोकांक पावली ना. लायट उदक रस्ते पावली ना. लोक रडटा, घरां स्किमी पावना, शेतां सगळीं बंद आसा, भुरगीं शिकून बेकार आसा, सगळें कांयच केलें ना. म्हणून आमी हें खंय तरी वायट दिसता आमकां. हांगासर तुमकां तुमचे मेन कंटेंडर कोण कशें दिसता? तुमचें टफ कॉम्पिटिशन कोणा बरोबर जातलें कशें दिसता? हे फाटी म्हाका सांगपा दिसता रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी शिरोड्या मतदारसंघ डेफिनेटली बीग मार्जिनान जिखतली. कंपिटिटर म्हटल्यार कोण असो म्हाका दिसना. तरी पूण RJP वर्सीस BJP. लोकांचो सपोर्ट कसो आसा? हय, लोकांचो सपोर्ट खूब बरो आसा. आमी प्रत्येक घरां वयता जेन्ना डोर टू डोर कॅम्पेनींग वयता आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळटा. रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी म्हणल्यार मोस्ट वेलकम आसता. प्रत्येकानी चिंतलां जे रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ही गोंयकाराची पार्टी आसा. प्रत्येक गोंयकाराची आमी गोंया खातीर वावरता, गोंय राखपा खातीर वावरता आनी प्रत्येकानी चिंतलां हे फाटी फुटबॉलाचेर मत मारून शिरोड्या मतदारसंघात म्हाका जिखोवन हाडटले, आमची टीम जिखतली. तशेंच गोंयभर आमचे मनोज बाबा CM करतले आनी आमची गोंय राखून आमची कायद्यान आमच्या भुरग्यांक दितले. तुका कितें दिसता हांगासर कितले डेव्हलपमेंट जाले आनी कितली जावपाक जाय आशिल्ली ती जावंक ना? हांगा फकत आमदाराचें डेव्हलपमेंट जालां, युथाचें जाल्यार कांयच डेव्हलपमेंट जालें ना. आमी गांवांत भुरगे खंय तरी बेकार आसा. BA केल्या, BCA केल्या, भुरगीं बेकार आसा. तांकां खंय कंपनीक कामां सारकीं ना आनी गव्हर्मेंट जॉब ना. पण युथाची कितें एक्सपेक्टेशन? युथांक तेंचे कडेन खूब स्कील आहा. तांकां बिजनेस करपा खातीर मागीर किंवा बरें जॉबाक मागीर आनी तेंचे कडेन खंयतरी कला आहा ती फुडें व्हरपा खातीर लोकां खातीर ती पावोवपाची कामां आमदारान करपाक जाय. शिरोडा मतदारसंघात पळयत न्ही जाल्यार डेव्हलपमेंट म्हणटा तो कांयच ना. डेव्हलपमेंट म्हणटा तो फक्त स्वताचो आमदाराचो जाला. जो आमदार पयलीं आमी पळयलेलो एक 15 वर्सां पयलीं हांव म्हाज्या भुरगेपणा पळयलेलो तो आयज आमदार इतलो पयशेकार जाला, इतलो करोडपती जाला की दिसोन येता की डेव्हलपमेंट फक्त आमदारच जाता. तेजी संपत्ती आहा ती म्हणल्यार एवरी इलेक्शनाक पळयत न्ही जाल्यार दुप्पट तिप्पट अशी 50 पट्यांनी वाडटा तेंची. करोडांनी जाता तेंची. लाखांनी आशिल्ली ती आतां करोडांनी जाल्या तेंची संपत्ती. आनी हांगासर पळयत न्ही जाल्यार आमचे बोरये भागां पंचवाडी हे सायडीन सगळें शिरोड्या हे आमच्या कोस्टल म्हणल्यार आमकां दर्यो आहा. सो ते खंय तरी हे कोळसो हाडपाक सोदतात आनी आमचें फ्युचर जनरेशन पाड घालूंक पळयतात. सो कोळसो हाडीत जाल्यार आमकां मुखार खंय तरी आमकां हांगा जगपा सारको मेळपाना, ब्रिथींग सारकें मेळपाना, आमच्या भुरग्यांक त्रास जातले. तशेंच आमचे दर्यो वाडोवन जी आमची पयलींच घरां आहा ती आमची ते उडोवंक सोदता. म्हणल्यार ती उडोवन तांकां आतां शिफ्ट करतले सुद्दां जाल्यार ते आमकां खबर ना. ते शिफ्ट करता म्हणटा आनी तांकां खंय तरी व्हरोन रानान बसयतले. आनी दुसरें म्हणल्यार हो कोळशाचें अशें प्रकरण जाल्ल्या CRZ म्हणून हो निलेश काब्राल बोवाळ घालता आनी पळयत जाल्यार तेजें एक घर पळयत जाल्यार एक 20,000 स्क्वेअर मिटर झाडां कट करून तेजें 20,000 स्क्वेअर मिटराक एक व्हडलो पॅलेस येता तेजो. सो लोकांक खातीर CRZ आनी हेंचे खातीर CRZ ना. तो म्हाका तर दिसता हे शिरोड्यान सगळे BJP बीन काँग्रेस सगळे एक जाल्ले आहा आनी खंय तरी काँग्रेसूय निवडलो जाल्यार BJPच जिखतली अशें तर म्हाका दिसता. मंथन मतदारसंघाच्या ह्या कार्यावळीन सध्या आमच्या बरोबर आसा महाराष्ट्र गोमंतक पार्टीचे
शिरोडाचे कॅन्डिडेट संकेत नाईक मुळे आणि तांचे कडल्यान जाणून घेवया की तांचे शिरोडा खातीर कितें डेव्हलपमेंट विजन आसा ते तुमचे मोस्ट 5 डेव्हलपमेंटा खातीर प्रायोरिटीज कितें आसा शिरोडा खातीर? सगळ्यात पयलीं येता म्हणटा तो पोटपाणी, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स. आतां शिरोड्यान आमी फाटलीं 35 वर्सां एका मनशाक दिवन पयलीं, 10 वर्सां आनी एकट्या मनशाक दिवन पयलीं, परत 5 वर्सां आनी एकट्यान भोगलीं. बट जशें जाय तशें ज्या जाग्यार हांव वतां थंय म्हाका लिटरली आजुनूय कांयच हें दिसना. लिटरली लोक प्रत्येक फावटी म्हणटा की म्हाका जॉब ना, म्हाका हें ना, कांयच ना. फाटलीं जी आतां 3 म्हयने आमी पळयले तातूंत गव्हर्मेंट जॉब्स आमी पळयले ते कशे भायर गेल्ले आसा. आमच्या शिरोड्यान म्हाका तरी दिसना जॉब्स मोठ्या प्रमाणान कांय आयल्या. सो म्हाजें विजन जें आसा हांव सदांच म्हणटा की आमच्या शिरोड्यान खुबश्यो इंडस्ट्रियल इस्टेटीन एक्वायर केल्ल्यो जमनी आसात. स्पेशली इवन आमच्या आमदारान एक आपली जमीन एक्विजिशनाक दिवन ऑलमोस्ट 70 crores गव्हर्मेंटान घेवन दवरलेली आसा. माय विजन इज टू डेव्हलप अ फार्मास्युटिकल प्लांट जे आयज गोंयान सगळ्याक आसात. इट इज नॉट अ न्यू थिंग, हाडपाक जाता आमच्यान. यू सेट अप वन फार्मास्युटिकल हब इन पंचवाडी ऑर इन शिरोडा ज्या जाग्यार ती जमीन घेतल्या. आमचे कितलेशेच भुरगे ते हितून पोटाक लागतले. फार्मास्युटिकल कित्याक म्हणटा हांव, आमकां कितें जाय? मॅन फोर्स, आमचो जो लेबर फोर्स जो आसा तो जालो. दुसरो आसा तो आमचो उदक जाय आनी लायट जाय. आमचे कडेन मनीस कितीतशे शिकिल्ले आसात. सगळे भुरगे कोण BSc आसा, B.Pharm आसा, M.Pharm आसा, सगळीं आसात. उदक आमचे कडेन म्हैसाळ डॅमाचें आसा जाय तितलें एम्पल. आनी तिसरी जी लायट जी आमचे कडेन एम्पल आसा. सो माय विजन इज टू डेव्हलप वन फार्मास्युटिकल हब इन शिरोडा वेर इन जितके जाता तितके लोकांक, आमच्या भुरग्यांक रोजगार मेळटलो रायट फ्रॉम 10th स्टँडर्ड टील जे हायली क्वॉलिफायड जे कोण आसा तांकां. फाटले आमदार खंय कमी पडला कशें तुमकां दिसता? करपाक जाय न्ही जाल्यार खुबश्यो गोश्टी करपाक जातात म्हाका दिसता. आय एम अ एज्युकेटेड पर्सन. हांव एक सिव्हिल इंजिनियरींग शिकून आयिल्लो मनीस आसा. टॅक्निकल गोश्टी हांवें पळयल्यात. तुमी म्हणटले खंय कमी पडल्यात, तांणी आजून आमच्या शिरोड्या मतदारसंघान एक हर्स वेन्ना. कोणी मनीस भायर पडलो जाल्यार आजुनूय आमी ती 407 पिकअपान फाटल्यान घालतात आनी आजून आमी मसणीन व्हरतात. आमी आयज 2022च्या हितून चलतात आनी तातूंत आयच्या दिसान 407 घालप हें तथ्यान तुमकां बसता जाल्यार तुमी सांगचें. लांकडां आसनात कोणी जळयतले जाल्यार. दोंगरार वचून जमोवन हाडा म्हणटात. ही परिस्थिती आयची. एक फ्रिजर मॉर्ग ना आमचे कडेन. आमचे कितलेशेच क्रिस्तांव मांव पंचवाडीचे कोण लंडन आसा, दुबय आसा, ते जर येतले मरणाक जाल्यार तांचे कडेन फ्रिजर मॉर्ग ना. दे हॅव टू कीप द बॉडी इन ID हॉस्पिटल आनी ऑल द वे थंयच्यान हाडची पडटा. सो ह्यो बेजीक नेसेसिटीज, एम्युनिटीज जर आमचे कडेन ना जाल्यार आमदारांनी कितें केलां तें तुमी म्हाका सांगचें. ह्यो गोश्टी इम्पॉर्टंट न्ही. लायट, उदक, रस्ते ह्यो बेजीक गोश्टी. ह्यो प्रत्येक आमदाराचें काम. तो निवडून आयले काय ताणें तेजेर करूंकूच जाय काम. इट इज देअर प्रायमरी ड्युटी, नॉट नथींग टू बी बोस्टेड अबाउट. ताणें ताजेर मोठेपण सांगपाचें ना. बिसायड्स दॅट ताणें कितें केलां तें सांगचें. एक नाट्य मंदिर आसा आमचे कडेन, तेंय सांगात तुमी म्हाका. लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसा तुमकां? सुंदर प्रतिसाद आसा. हांव तुमकां कित्याक सांगता, जे जाग्यार हांव वतां पयलीं लोक सांगतात दोगूय मनीस नाकात सरळ. मागीर ऑप्शन जाय पडटा तिसरो. तातूंत आमी सांगतात न्ही, आय एम वेल क्वॉलिफायड, आय हॅव अ विजन, हांव कितें तरी करपाक सोदता, तडप आसा, यंग आसा, आनी कितें जाय. लोकांक तेंच सांगलें म्हणटा की लोकांचो डेफिनेटली कल आसा तो म्हज्या सायडीच्यान येतलो. आनी तातूंत सगळ्यात मोठी गोश्ट म्हणजे सुदीन ढवळीकर म्हाजे फाटीं खंबीरपणे उबो आसा. ओके, आतां ऑलमोस्ट 8 कॉम्पिटिटर्स आसा. सगळ्यांक स्ट्रॉंगेस्ट कॉम्पिटिटर कोण कसो दिसता? कॉम्पिटिटर सगळे हांव कोणाकूच कमी असो लेखिना. जेन्ना हांव नवीन आसा आनी ते जेन्ना सगळे रुतिल्ले आसात सगळे हातूंत, डेफिनेटली कॉम्पिटिशन टफ आसाच. पूण म्हाजो कल इतल्याचेरूच आसा. म्हाजी आमकां फाटले फाटी 10,500 मतां पडिल्लीं जेन्ना दिपक भाईन कॉन्टेस्ट केल्लो. ती 10,500 मतां जर आमी रिटेन केली जाल्यार म्हाका दिसता बाकीचे मतां ते कोण वांटून घेता तितले घेवं, म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. म्हजी 10,000 मतां म्हाका पडल्यार हांव जिखून आयलो. थोड्याच वारें म्हणल्यार सद्या कॅन्डिडेट रावल्या 8 काय कितें. सद्या अजून वाऱ्याचे नेट बरो येवना. अजून सद्या ते जावना वाऱ्या नेट. सद्या वाऱ्या नेट हा कोणाचो दोगांचो आसा, एक म्हादेव नायक आनी एक सुभाष शिरोडकर. पूण म्हाजी हिसपान सुभाष शिरोडकर हे फावटी म्हाजी हिसपान येवप न्ही. कित्याक 25-35 वर्सां आमी तेजे वांगडा कश्ट केले. हांवें स्वता एक दीस रुपया घेवन ते गेलो आनी कांय घेवन. आनी म्हाजी 3 जाण भुरगीं शिकलेलीं आसा. तेन्ना शिकलेलें भुरगीं शिक्षण जावन 4 एक चेडूं हांव व्हडलें 4 वर्सां पुण्यान शिकलां. इतकी शिकोवन सुद्दां आमी तेजे फाटल्यान केन्नाय रावलो. एक दीस न चुकता रावप ना. तेका मिटींग हे ते सगळ्या वयतालो, जाहीर सभा कितें आसा थंय तेज्याच फाटल्यान. म्हाजी इतको पयलीं बेतोड्यान तर तेजे सुभाशा वांगडा कोणूच भोंवपी नाशिल्ले. आतां म्हाका 60 वर्सां जालीं. म्हणजे ते वोटींग पळय ते रावला तेन्नाच्यान वोटींग ताकाच करी सामकें. आनी घर भर आमची वोटींग 25 तरी आहा घरां फॅमिलीची. सगळें तेजे फाटल्यान. आमी भाऊ 4 जाण, 4 जाण तेजे फाटल्यान आसताले. आनी लोकां कडेन तेजे खातीर आमी लोक तेजे खातीर आमकां लोक गाळी सोंवताले दीस रात येवन घरा कडेन. तुमी सुभाशा वांगडा कित्याक रावता काय म्हणून. तेन्ना हांव कित्याक रावतालो, म्हाजी भुरगीं शिकल्या म्हणून हांव कितें तरी भुरग्यांक काम करतलो म्हणून हांव तेजे फाटल्यान रावतालो. फाटल्या वर्सा म्हागे चेडूं पुण्या कोरोना लागला ते टायमार शिकोवन जालें पुण्या.
शिकून येयलें हांगा गोंयांत तेन्ना हांव तेजे फुडें एप्लाय घेवन दिता वचोन दिवन येतालोच कित्याक देवूळ आमकां थंय शिरोड्या देवळा वचोन थंय व्हरोन दिवप. जे वेळार हो म्हाका कितें सांगता कितें भाऊ म्हणलें कितें आतां म्हाका चेडूं शिकोवन जालें तेन्ना मातशें खंय तर कामां लाय ना तुगे कॉलेज जर लाय तेन्ना हो म्हाका कितें म्हणटा फट्ट करून सुभाष शिरोडकर आमी शिरोडा मतदार बेतोड्या पडटा आनी हो म्हणटा हांवें तुगे कॉलेजी कामां लाय म्हणून हो सांगता म्हाका कितें आपणें काल पयरू केपे भुरग्यां कामां लायला आपल्याल्या कॉलेजीन तेणी सोडल्यार फाल्यां सकाळीं तुगे भुरग्यां कामां लायता म्हणजे वोटींग करता आमी आनी केपे भुरग्यां तूं कामां लावपाक तूं कोण हे तेजो कायदो कितें फरक म्हणजे पयलींच परस आतां फरक जाला आसा पयलींच कांयच ना आतां अशें. पण रस्ते बी बरे जाले हांगा. आं रस्ते म्हणजे हो रस्तो पयलींचोच न्हू आमचो हो पयलींचोच कोणाक आतां सांगपाक शकना. अमक्याकच मेळटलो हें कशें सांगूं शकता. म्हणून कशें आसा तशें आहा न्हू आनी सुदारना न्हू खंयची. म्हाजें नांव सुहास नायक हांव पंच मेंबर वाजे वार्डाचो शिरोडा पंचायत. सध्या तुमकां कितें दिसता की हांगासर तुमचे कितले डेव्हलपमेंट जाल्ले आसा आनी कितले तुमी करपाक सोदता उरिल्ले. आमी हांगा डेव्हलपमेंट खूब केला कारण सुभाष शिरोडकर हे 19 जेन्ना BJPन गेलो तेन्ना हांगा हो शिरोडा गांवचो शिरोडा वाठाराचो सबशे उच्च हें जाल्लो आसा कायापालट जाल्लो आसा. खुबश्यो स्किमी बायलां खातीर ताणें दिल्ली आसा बायलां सेल्फ हेल्प ग्रूप केल्ले आसात. आनीक हे आतां हे इलेक्शनाचे दीस आसा आनी आमी कॅम्पेनिंगा भायर सरलेले आहा वाजे एकच बुथा वयली हे सगळे आसा ते आनी भरघोस असो पाठिंबा तांकां मेळटा. आनी दुसरें सांगपाचें म्हणल्यार तेंचे कार्य खूब वर्सां जालें तेंचें कार्य चलता. तांकां प्रचाराक पासून हाका अशी इतली काम केल्ली आहा प्रचार पासून चड करपाचो पासून गरज ना तांकां इतली तेंचें काम आसा शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी ते सदांच महिला फुडें काडटा. महिला सेल्फ हेल्प ग्रूप आमी कांय न्ही म्हळ्यार 150 सुमार सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा आनी बरें चलता. आनी म्हणजे सेल्फ हेल्प ग्रूप केले आनी फक्त इलेक्शना पुरते आमी तांकां घेवन बसना आमी तांकां कंटिन्यू 5 वर्सां तांकां प्रत्येक कसली स्किमी दिता आनी तांकां आमी बिजी दवरिता महिला आहा तांकां कित्याक आयज महिला शक्ती फुडें वचपा लागून सदांच तेंचो आदार आसता आमकां. आनीक आतां इलेक्शन म्हटलें जाल्यार आमकां हांगा 8 पार्टी रावल्ले आसा. 8 पार्टी रावले म्हणटरी सुभाष शिरोडकर आहा तेंगेर स्वताची मतां आसा आनी स्वताची मतां आशिल्ल्या कारणान त्यांचो जो वांटो तांगेर हितून पडटा जे 50% तीच ताका पुरो जाता बाकीचे आमी 50% सोडटा. गेली कितलीं वर्सां जालीं शिरोड्यान डेव्हलपमेंट जावपाची चान्सीस सोनू आसा काय ना त्यो खबर ना पूण जावपा जाय अशें दिसता. आनी चडशे हांगसर भुरगे बेकारच भोंवताशे दिसता. हांगासरल्या युथा खातीर कितें जावंक जाय. हांगसर युथा खातीर मेन म्हणल्यार तेणी जॉबा लागचें प्लस अशी सोऱ्या भानगडी बीन पडच्यो न्हू. आतां आयज काल ह्या दिसा पेपराचेरय पळोवपाक मेळटा की बोरयेन आमले पदार्थ धरले म्हणून सो तें हेजे मुखार जावपा जायना. हांगासरले जे आमदार आसात तांच्यांनी कितले पर्यंत हांगा डेव्हलपमेंट करपाक ते सक्सेसफूल जाला कशें तुमकां दिसता. ऑलमोस्ट तरी 50% जावना अशें दिसता म्हाका कित्याक आयज काल हांगसर बोरयान म्हणल्यार मेन म्हणल्यार उदका लागून मातसो प्रॉब्लेम जाता चडसो आनी मेन म्हणल्यार यूथ आहा ते बेरोजगार आहा. शिरोड्या हांगासर जे लोक आसात कितल्योश्योच पार्ट्यो आयल्या खंयच्या पार्टेक चड चान्स आसा कसो दिसता. पार्टेक म्हणल्यार म्हाजे हितून जाल्यार सगळ्यांक सेम चान्स आहा असो दिसता कित्याक कोण बरें करतलो तेकाच हेजे पयलू कोणें बरें केल्लें आहा तेकाच मत मेळटलें अशें म्हाजेशें दिसता. कित्याक आतां सद्या तरी सिच्युएशन पळयल्यार सगळ्यांक 25-20% असो चान्स आहा असो दिसता. मंथन मतदारसंघाची ह्या कार्यावळीन आज आमी भोवणी केली ती शिरोड्या मतदारसंघातली आनी हांगासरल्या वेगवेगळ्या लोकां कडल्यान जेन्ना आमी भासाभास केली तेन्ना आमकां जाणून आयलें की हांगासरले कांय लोक हांगासरल्या जे आमदार आसा तांचेर बरेच खूश आसा. तांकां दिसता की खुबशी डेव्हलपमेंट हांगासर जाल्या पण खुबशे लोक अशे आसा तांकां जाय बदल. हांगासर पळोवया की हांगासर बदल जाता की तोच आमदार निवडून येता परत. सगळ्यांचेच ह्या आयच्या वेंचणुकांचेर सगळ्यांचेच ह्या येता त्या वेंचणुकांचेर लक्ष वेधिल्लें आसा आनी सगळ्यांकूच उत्सुकता आसा की शिरोड्या आमदार जावपाचो कॉल लोक जे आसा हांगासरले ते कोणाक दिता. फुडल्या भागान परत मेळुया तो पर्यंत पळयात मंथन मतदारसंघाचे फक्त गोमंतक टीव्हीचेर.